म्हाका सांगा तुम्ही आज पंचायत ओपन केली कशी? तुम्ही संडे पंचायत ओपन केली कशी विदाउट तुमचे कडेन ऑफिशियल कितें आसा? तू म्हाका सांग, तुम्ही ऑफिशियली कितें मिटींग काढल्या? हय ऑफकोर्स जाय, आयतारा जाय. तू तुगे वर्किंग डे आस, तू केन्नाय यो. तू वर्किंग डे केन्नाय यो. तू वर्किंग डे आस पळय तेन्ना तुका जाय तेन्ना यो. तुम्ही खंय बसा आसलेले आनी भायर मिटींग घेया हांगा कित्याक? पंचायती डॉक्युमेंट तुम्ही लिपोवपाक शकता. लिपोवपाक शकता. आमगे आरोप आसा, आमी आरोप आसा. मागीर संडे ओपन करपाक कारण कितें? सगळी कितें आसलेले लिगल एडवायजर तुमकां क्लार्क धरून सगळी कितें जाय? तू लिपयता. तुम्ही कित्याक लिपयता? तुम्ही रिपोर्ट करताय पळय. हांव फाल्यां सीसीटीव्ही मागता. तुम्ही भितर गेली कशी त्या सीसीटीव्ही मागता फुटेज. तुम्ही हय ऑफकोर्स तुम्ही लिपयता. पंचायतीकडे कंप्लेंट दितले. एक्सप्लेनेशन तुम्ही दिया. तुमच्या सगळ्यांचे डिफॅमेशन केस घालता. आख्खी पंचायतीचे डिफॅमेशन केस घालता. तुम्ही कशी गेली? तुझे सेक्रेटरी आज कितें आयलो? तुगे क्लार्क कितें आयलो आयज? तुम्ही थंय एक बिल पास करून दिला थंय फॉल्टी सापडल्या. तुम्ही खंयच्याच हेजेर तुमगे लक्ष ना. तुम्ही कित्याक करपा आयले हांगा? आनी आमी जेन्ना ग्रामसभा येता तेन्ना आमी शो मारपा येतात? हय ना. तुम्ही कितें केला आमगेले? आमी ग्रामसभेक घातले प्रश्न कितें केल्या? एक तरी केला? तू एक तरी केला? आमी कितें बेकार पडल्या म्हणून येता हांगा? आमकां केअर ना, रिस्पेक्ट ना. हांगा आपयल्या ही आमगे पब्लीक प्रॉपर्टी. तुमची प्रॉपर्टी येवना आमी. ही पब्लीक प्रॉपर्टी तुम्ही आपयलें म्हणल्यार तुवें आपोवपाक गरज ना आमकां हांगा. तुवें आपोवपाक गरज ना. आमी पब्लीक प्रॉपर्टी आसा. तुम्ही संडे कशी फाटल्या दाराच्यान गेली कित्याक तें सांग? तुमगे ऑफिशियल आसलेले न्हू. तुम्ही गेट ओपन दवरा आसलेली आनी बसा. गेट ओपन दवरा मेन. फाटली दाराच्यान तुम्ही कशी ओपन केली? खंयच्या ऑथॉरिटीचे केली? कोणी रायट दिली तुमकां तें सांग. तुम्ही म्हाजे कडेन मरे कायद्या म्हाजे कडेन खेळनाका कळ्ळें न्हू. सगळ्यो पंचायत राज एक्ट वाचून येयला. तुम्ही वाचूना आसतलो. तुम्ही कायद्या कडेन आनी लिगली म्हाजे कडेन उलयनाकात. हांव असलो मनीस न्हू की फेरे करून पब्लिसिटी करपी न्हू. हांव कित्याक असो सट्ट्या तुमकां सांगता हांव. तुम्ही पब्लीक तुम्ही म्हाका इतलें सांग, तुम्ही कशी ओपन केली कित्याक केली ती सांग. तुगे कसली मिटींग आसलेली? मुखार दिस पडली फाटल्याच्यान भायर सरते दिस पडले म्हणून आमी येयल्या. आमकां लोकांनी इन्फॉर्मेशन दिलें की तुम्ही पंचायत आयज आयतारा ओपन म्हणून फुडली गेट बंद करून आमी शेनवार जाल्यार येनासले. हय तुगे उलोवपा पळय. तुगे घरा कडेन घे आसलें मिटींग. तुम्ही मिटींग घे आसलें घरा कडेन. तुमकां जाय तेन्ना ओपन करपाक. ऑफिशियल लेटर जाय. आयज कित्याक केली? हरशी कित्याक आयतारा ओपन आसना? लेटर जाय पडटा आयज पंचायती बसता जाल्यार. तुम्ही आयज कित्याक केली? तू लिगल एडवायजर विचार. आयताराक उक्ती करता जाल्यार तुजे कडेन कितें परमिशन जाय? तुगे नोटिफिकेशन जाय न्हू. आयज तू मिटींग मार्क केल्या, मिटींग काडली तुवें, ऑर्डर काडल्या मिटींगेची. आयच्या आयतारा ऑर्डर आहा तुमचे कडेन आयज. तू दुसऱ्या हेंचेर वागनाका मॅडम. तू रिस्पॉन्सिबल मनीस. तुका पयलीं सांगता दुसऱ्या हेचेर मिसगायड जायनाका. पावराचो मिसयूज तू मिसयूज करता. तू आन्सरेबल मॅडम. थोडी भितरल्यान फुटयता मॅडम. तुका सांगता तुका पॉलिटिक्स कळना. तू ते दुसऱ्याले आयकोन तू फोंडा पडटली. पंच रिप्लाय दिवना एका सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक. आनी हांव सगळी रितसर केलां. आयज जी एलिगेशन केल्या ती पयलीं येवन हांवें सगळ्या कडेन सेक्रेटरी कडेन उलोवन हांवें हें केलां. हांव बेश्ट डायरेक्ट मिडिया कडेन वचना. काल आमी एक पंचायतीचो जो इश्यू काडलेलो स्कॅमाचो. आयज आमी आयज संडे आमी पळोवपाक शकता ही जी पंचायत आसा आयज संडे हेणी अनऑफिशियली ओपन करून हांगा सगळे पंच भितर बसून हें करताले इन्क्लुडींग सेक्रेटरी. आयज हांव हांकां क्वेश्चन करता की तुमी आयज संडे खंयची ऑथॉरिटीची ओपन केली? खंयची तुमची ऑफिशियल मिटींग आसलेली आयज? जाल्यार तुमी आयज आमकां मेन्शन करपा जाय. अशी तुमी केन्नाय जर आमी एलिगेशन करता आयज तुमी आमी डायरेक्ट परत एलिगेशन करता जर तुमी जे डॉक्युमेंट्स आसा ते अल्टर करपाक प्रयत्न केला आसतलो. आयज संडे तुमकां कसलें काम आसलेलें हांगा पंचायतीन येवपाक आनी फाटल्या दाराच्यान तुमी भितर वयतात. फाटल्या दाराच्यान भितर कित्याक येतात? ही पंचायत जर आयज तुमी ऑफिशियली ओपन दवरल्यार फुडले दार ओपन दवरपा आसलेले. फुडले दारां लॉक मारतात आनी फाटल्या दाराच्यान भितर येतात. हे खंयचे कायद्याच्यान? हांव हेजेर आतां हेंची भितरली जी सीसीटीव्ही फुटेज आसा ही फाल्यां आरटीआय हाडटा. ही सगळी सीसीटीव्ही फुटेज मागोवन घेता. हेणी भितर कितें केलां हें सगळ्यांक सावड्डेकारांक कळपा जाय. तुमी पळयतात गोंयकारपण. गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.